मग त्याच्या टायमार सगळं येता मत घालात म्हणता तुझे सगळे काम करून दिता म्हणता मत झालं पण कोण कोणा ओळखत जातो नजरे दाखवेनात माझ्या गंमती उभी पडपोती ही बघ आज माझी लक्ष्मी दादा उभी आम्हाला घ्या झाल्या ते घर 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 म्हणून आता रट्टा त्या घर नका मेल्यात सुद्धा आता घर नका इथली त्याची बाबड्याची परिस्थिती बिकट झाला ही खाट त्याची बाबड्याची सामकी डोळ्यातल्यान दुकान येईल का पळतो मामलेदारान गेले आजीव फाला पंचायतीन गेलेला म्हणता आजीव फाला यो म्हणता माझी आई आता गेली खरी नका कोण बघ तुला बाटलं भरपूर परिस्थिती म्हणजे बिघडल्या कोण कानार घे ना उजून उजून येता पेंडणे येता पणजे येता कोण घर दियत हय घर चंद्रावती म्हातारे कोण घर दियत काय घर अशी गत सध्या मायणवाडो कोरगांवच्या म्हातारे चंद्रावतीची जाल्या वेंचणुका वेळार लोक फुडारी येयले घराक गेल्ल्यो वेरो पळयल्यो मात कसल्योच हालचाली ना या पावसात घर मोडले जाल्यार म्हातारेचो संवसार उक्ताडार वेंचणुका वेळारच फुडाऱ्यांच्यो धावपळी मागीर फुडाऱ्यांची फाटय दिसना पूण हे श्रम वेंचणुका पुरतेच प्रत्यक्षात कितलीशीच धामा आसात जांचे खातीर राजकारण्यांनी मनात सावन घाम गाळपाची गरज आसा फाटलो पावस म्हातारेन आनी ताच्या धुवांनी जीव मोठीत धरून ह्या मोडक्या घरात काडलो खरो पूण ओंदूच्या पावसात हे घर उरतले वय काय कोसायटले ते वेळच सांगतलो तांच्या वेळार फुडारी धावत येता पूण आता कितें कोण येतलो धावत काय फकत आश्वासनांनी सपनां रंगोवपाची पंचायत मामलेदार काना मनार घेतले केन्ना हे जाणटेलेक बरे घर मेळटले केन्ना हाचेर आता सगळ्यांचीच नदर तिगून आसा ते आता मामलेदारान गेले हे हाड ते हाड करता ते 4 वर्सां जाली माझे घर म्हणटा आई कितले वचून वचून तर पंचायतीन हय आईचे कोणूच कानार घेना घर त्याचे मोडोंक पावला 1.5 लाख दिता म्हणटा 1.5 लाख खंय आसा 4 वर्सां जाली येता वयता मामलेदारान गेले आज यो फाल्या पंचायतीन गेलेले म्हणटा आज यो फाल्या यो म्हणटा अशें खंय म्हणून नाचतले आज यो फाल्या यो करून 1.5 लाख दिता म्हणटा 1.5 लाखाच्या आशेक आमी सगळ्या भोंवता मग त्याच्या टायमार सगळं येता मत घालात म्हणता तुझे सगळे काम करून दिता म्हणता मत झालं उपरांत कोण कोणा ओळखत जातो नजरे दाखवेनात हेवटेंचे तोंड तेवटेन परत येतात तितल्या टायमार आमी तुमचे करून दिता आमी तुमचे करून दिता इसरून गेल्या मागीर कोणाचे जागूच आसना हे आता आसा हेका आता कोण करतलो हेचे कोण करतलो तेच्या हातीन काय आता हे आसा अशें आसा आता तेचे करतलो कोण आमी आसा ते आमी शीक आसा आमकां जाल्यार आमकांच कोण देना आमी लोकां कडेन मागोन हाडटा दोतोरा कडेन वयता माझे घर म्हणटा कितें केल्यार घराची ही भिंत कोसळ्ळा ही केसळ्ळा माझे घर म्हणटा तितल्या पुरते उलयतात वयतात मागीर कांयच आसना कोण जापूच करिना हे घराचे करतलो कोण ते घर म्हणून आतां रडटा ताका घर नाका मेल्यार सुद्दां आतां घर नाका मेल्यार सुद्दां ताका घर ही अशी घराची माती पडटा जेवंक गेल्यार तर जेवणान माती पडटा न्हिदोंक गेल्यार थंय न्हिदोंक माती पडटा एक खाट घालतले खाट घालूंक जागो ना थंय खाटीचेर माती पडटा जेवंक गेल्यार जेवणान माती पडटा घराक लागून कितले पाशेस काडल्या ना हांगा वच थंय वच हांव श्री मनीस तशेंच भोंवता त्यान गायेक लागून आनी कितली परिस्थिती म्हाजी बिगडल्या भरपूर परिस्थिती म्हणजे बिघडल्या कोण कानार घेना वचून येता पेडणे येता पणजे येता माझ्या घर येता म्हाजो घोव आसा तोय बी बेकार आसा हे 4 दीस जाले कामाक वयता हॉटेलाक कोणाच्या चावतूंक कितले हांव बेकार तांकां पळोवपी कोण ना 2-2 हजार तांकां मेळटा 2-2 हजारांनी ते कितें जाता तेंचे चायक आनी उदकाकूच तेंचे जायना लायट बील आसा नळ बील आसा घरान सिलिंडर आसा सगळें आहा ते 4 हजारांचे दोगांचे कितें जाता भितर आमी खंय म्हणून नाचतले म्हाजे पळयतले तेंचे पळयतले कोणाचे हांव शीक मनीस खंय म्हणून एकटें नाचतले हांव कितले फावटी गेले पेडण्याला कोण कानार घेना आज करतात फाल्यां करतात म्हणटात आज यो फाल्यां यो परत गेल्या म्हणटा आज ना तुजे फाल्यां फालतात खंयता म्हणटा माझा घर मरंक पडला माणसं हजार म्हाका कोण नाचो ना आई आसा ती अशी माझी अन्य आसा त्या आसा माझी आई आसा गेली खरी म्हाका कोण बघ तुला फाटलं हजार ना बघ लगीन केला ते मग माझ्याकडे आता 2 ऑपरेशन झाली मन म्हणून असं जातं मन झालं असतं मन असतं आत्ता आमी आता पयल्यात हे सगळे आता ती बाबडी कितें आहा तेची 2 भुरगीं आहात तिका आधार कोणाचोच ना गव्हर्मेंट म्हणटा माझे घर हे माझ्या घर म्हणजे हे दारां पळय काय माती आहा आनी ते पळय सगळे घुशीनी बाबडेचे काय दितलो जाल्यार इतली तेची बाबडेची परिस्थिती बिकट जाल्यार ही खाट तेची बाबडेची
सामकी दोळ्यातल्यान दुकां येयली म्हणे तिका पळयतकूच कितें तरी आमची सगळे ही वयर माती सगळे पडटा बाबड्यांचेर ते आतां सांगताले रडोन. मातशें रिक्वेस्ट करता हांव गव्हर्मेंटा कडेन. बाकी तुमी ते 4,000 कितें जातले तेंच्या बाबड्यांचे 4,000 हे आतां येदे व्हडले तेंचे तेंकां ना कोणाक गरज आहा तेंकां तरी हेल्प करची इतली हांव हें मागता मागणी करता. हे सगळें बँड जाला ही बाबड्यांची भायली फाटली आनी तेंची आनी हे पळय हे सगळें मोडोंक पावला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.